सरपंच गुड मॉर्निंग. आनी सकाळी फुडें तुमी इन्स्पेक्शनाक येयल्यात, कितें दिश्टी पडलें तुमकां हांगासर? पळय ते रातीक हांगा सगळी जे जिनो म्हणटा पळय तेणी रेस्टॉरंट तेणी सगळे हे सोडलेले आमी सेवेज सोडलेली दर्या म्हणून विद्या दाबोलकर वन ऑफ द शेक ऑनर्स ऑफ ट्युरिजम बेनिफिशरी तेणीन एक व्हिडिओ व्हायरल केलो आनी आमकां कंप्लेनी केल्ले फोन करून. म्हणून आयज आमी इन्स्पेक्शनाक येयल्लो की तेणी खंयसून आनी कशी सेवेज सोडलेली आनी तेजेर आमी कितें एक्शन घेवंक जातलें हें पळोवपाक जाय. कितें तुमकां कितें दिश्टी पडलें येयल्या तुमी इन्स्पेक्शनाक? तेणी पायपां आतां ती रिपेर केल्या, आतां लिकेज ना, पूण तरी पूण आमी आतां ओनर बी कोण ना हांगा आनी म्हणून आमी ताका ऑफिशियली नोटीस काडून इन्स्पेक्शनाक परत येतले आनी तेचें आमी इन्स्पेक्शन करतले. तेची जिरवण खंय आहा व तेची टाकी खंय आहा तें सगळें पळयतलें आमी. ओके बाई, कितें कळ्ळां तुमचे एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी आतां पळयता पंचायत सरपंच येयला, वॉर्ड मेंबर येयला, कितें सांगूंक सोदता हेजे बद्दल? होय, तेन्ना ती सिवेज तांच्यांनी सोडली तेन्ना आमी सगळे जावपाचो हांगा जमले आनी ती आमी येयना फुडें तेंच्यांनी बंद केले. आयज इतलेंच आमच्या गांवच्या सरपंचाक आनी वॉर्ड मेंबराक रिक्वेस्ट केले, बाबा या आनी तेचें इन्स्पेक्शन करा आनी ते परत रिपीट जावच्यो न्हू म्हणून मातशें ताका रिक्वेस्ट करा आनी तेचें इन्स्पेक्शन करात म्हणून, की परत हें आनी जावं नाका म्हणून. ओके. तेन्ना ते म्हाज्या उतराक लागून हांगा येयले, इन्स्पेक्शन केलें, त्या वरां तांकां चडान चडान देव बरें करता म्हणटा सरपंचाक आनी वॉर्ड मेंबराक. ओके. आनी अशेंच दुसरे कडेन लोकांक कितें सांगूंक सोदता? खूब जाग्यार अशें कोण उलयनात सिवेजी फुडें सरल्या शिवाय तो गांवचो सरपंचाच्या स्वप्नान दिसतलें बाबा खंय कितें जाता तेन्ना न्हू, तेन्ना तुमी तेच्या निदर्शनाक हाडून दिया, ते कायद्या प्रमाणे ते एक्शन घेतले, सोंपें. भियोनाका. तुमचो गांव तो तुमकां गांवच्या लोकांक गांव वांटोवंक जाय, ट्युरिजम वाडोवंक जाय, तर फुडें सरा. एटलीस्ट तुमी पळया, व्हिडिओ व्हायरल करा, बाबा सरपंचाक गांवच्या रिक्वेस्ट करा, ते पंचायत मंडळ येतले, कितें आहा ते फुडली कारवाय ते करतले. तेन्ना तांकां परत हांव गांवच्या सरपंचाक आनी वॉर्ड मेंबराक देवान तेंचें चड बरें करचें म्हणटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.